तर डिनर करचे आता कसन करचे म्हाका कळना आशिल्लें तर आम्हाक निमगेले कसन करचे अम्मा सांगता थोड्या वेळा खातीर तांदूळ तिंबत दवर तो पीठ रेडी तो गाइस प्लान चेंज अम्मा सांगता पीठ कसन सुपर जाला हांव चड पातळ करनी आता मग कशी जाला चलो तिक लायक जाला म्हळ्यार म्हाका लायक जाता What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुरे जणांकी गुड मॉर्निंग. आता जस्ट उठयला घंटे जाले 8:15 आणि काल रात्री न्हिदता म्हाका लेट जालो तर आता ब्रेकफास्ट रेडी करता आणि आज हांव करता असं रुलांची भाकरी म्हळ्यार आज असं मकर संक्रांती तो पुरे जाणांक हॅपी मकर संक्रांती तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. चलो ब्रेकफास्ट रेडी करता म्हळ्यार अम्माक आता तांणी दिवचें आसनो ताजी खातीर आता तिणें सांगलां की आज असं कांदो पिवो कसं नाका कर तर ताजी खातीर हांव कसं विंगड कसं कर न्ही तर आता रुलां भाकरी करता आसा आज असं स्टुडंटांना रज आसा आणि हांगा कशी करता आसा 14, 15, 16 हे 3 दिवस कंटिन्युअसली स्कुलाक रज दिला म्हळ्यार इलेक्शन आसा तर तांगेर आसनो स्कूल आसनो सॅटर्डे दवरला. आता हांव हांगा शिरकलो म्हळ्यार सॅटर्डे म्हाका क्लास आसता न्हू तांगेर म्हाका एडजस्ट करता ह्या 3 दिवसांत. आता प्रॉब्लम कसं करता मेगेले आसनो एवरी डे क्लास आसता रेगुलरली आणि सकाळच्या टायमार हांव फ्री आसता बट आतां हांव वचचा जायना सकाळच्या टायमार आता म्हाका एडजस्टमेंट करचें लागता. अम्माक निमगेला हांव वचूं म्हळ्यार आतां एक्चुअली कसं करता आसा म्हाका आसना रांदप करचें आसना तो रांदप करता म्हळ्यार अम्माक पुरो आतां जेवण आनी पुरो दिवका ताजे खातीर हांव सकाळच्या टायमार आसना घरकडेन आसतना तर हांव फटाफट लंच करता बट आज आतां अम्माक निमगेल कसं करची करूं म्हाका तर म्हाका ना जाल्यार सॅटर्डे मेगेल मिस जातलो आनी तांणी स्कुलाचे आमगेले मेगेले क्लास वताले तर ताजे खातीर अम्मान सांगलें तूं बस तूं एक काम करी दनपारा खातीर आसनो पुलाव करी तर आतां हांव तांचे लेगतेस की आसना मागीर ब्रेकफास्ट जेन्ना तर हांव पुलाव करता आनी मागीर म्हाका दनपार वतालो मागीर सांजवेळ येता मागीर वापस म्हाका सांजवेळचे मागीर ऑनलायन क्लासीस फूल हॅक्टीक शेड्यूल. फाल्यां म्हाका आतां दवरचें जायना फाल्यां सकाळ लागून म्हाका भायर वचचें आसा भायरची क्लासीस कशी हांव एडजस्ट करचें म्हाका वचपाक आतां पळोवया आतां कशी करचें. आतां फस्ट वचून ब्रेकफास्ट रेडी करता ताजी मागीर हांव लंच प्रिपेर करता मागीर मेगेर काम करता आनी कसं करचें अशींची एडजस्टमेंट करचें. चलो वचा आनी रुलां भाकरी काडया. तर रुलां भाकरी पीठ रेडी केला आतां चिकन तिंबोच्या दवरला चलो हांगा कायल दवरल्या आतां फटाफट रुलां भाकरी करता. तर रुलां भाकरी केला दांके हाका एक नंबर हेल्दी ब्रेकफास्ट सांगता हें रुलां भाकरी म्हणल्यार चिकी हेवी आसता ना चिकी पोट भरता. तर हुनो भाकरी रेडी सुपर. चलो हांव वचून अम्मा दिता ती फस्ट अम्मा भाकरी रेडी जाल्या हांव बाकीचे काडता आतां आनी कितें करचें आसा हांवें तांणी पितस होतो आनी हांव आतां तांदूळ तिंबत गेलो म्हळ्यार अम्मान सांगलें की पुलाव करचें तांणी आनी पुरून जाला आनी हांव आतां पुलाव खातीर हांव रेडी करता आसा. हांगा वेजिटेबल कट करून दवरला मिरसांग आसा तांदूळ धुवन दवरला फटाफट करता आनी तूं फण्णाक लवंग दालचिनी आनी येळू घालच्यो आसा काय अम्मान सांगलें ताजे मागीर आमी हें मिक्स करया तांदूळ घालया मीठ घालया आणि फटाफट पुलाव रेडी करया. आता दोग जाण येतली फिजिओथेरपिस्ट आणि मावशी येतली ताजी फुडें म्हाका आतां कंप्लीट करता ताजी मागीर म्हाका रेडी जावन मागीर क्लासाक वचचें आसा. तो हांगा हांव पुरो आतां फण्णां घालला तर आतां हांव वेजिटेबल घालतस लायक करून फ्राय करया फस्ट तांदूळ उद्दा मीठ पुरो घालला तर लायक करून सिटी काडी आतां सुपर. आज ही वेजिटेबल पुलाव एक नंबर. तर आज ही सिंपल वेजिटेबल पुलाव पयर केला वेजिटेबल पुलाव विंगड आज ही विंगड आज ही विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक अँड ऑनियन म्हळ्यार सात्विक जेवण आज सात्विक पुलाव. आज संक्रांती तर चिके तर देवा पुढं आज ही चिके साफ करता आशिल्लो तांगा देवा दिव लावन जाला हॅपी मकर संक्रांती पुरे जाणांक. आतां घंटे दिसता म्हाका साडी इकडे जाली दिसता तर आतां म्हाका रेडी जावचें आसा. रेडी जावन हांव वता डब्बान तूं लंच आनी सांजवेळा खातीर भाकरी आनी काण दवरला त्या पुरो आसनो दिवन मागीर हांव वता ओपन करून पळोवया. हुय 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 सुपर हें पळोवया आमगेल्या वेजिटेबल पुलाव रेडी केला तावळाव केला चिकन भाजी हें चिकनचें विदाउट कांदो. चलो हांव आतां जेवण घेता म्हळ्यार म्हाका आतां वचचें आसा अम्माक डब्या घालून दवरता. भायर आयला
आणि आज मकर संक्रांती आईचे दिवस असणं पतंग आणि हांगा सोडता ती आकाशांत दवरता पतंग आमची केल्यानंतर पतंग म्हळ्यार म्हाका वतना कसं सांगची करणं म्हाका दिसता आकाश कांडी म्हाका वतना चेडू आनी पुरा पतंग आनी पुरे म्हळ्यार सोडता सद्या आकाशांत बट पूड असणं हांगा आमगेर हांगा पतंग म्हळ्यार असणं एक 10 दिवस पुडेची स्टार्ट जाता आशिल्ले आतां आजकाल असणं मस्त उण जाला ते पुरा आकाशांत असणं पुरो पतंग आसता आशिल्ले पुडे आमी सान आसतना आनी हांवें पतंग फ्लाय करता आशिल्लो आजकाल चेडू चड असणं पतंग आतां सोडा ती पुडे आमी सान आसतना असणं पतंग कितले प्लास्टीक पतंग कागदा पतंग मागीर मांजा म्हळ्यार दोरी विंगड टायपाची दोरी येता तर त्या पुरो आईची दिवसांत असणं हांगा पुरा फ्लाय करता ती पतंगांनी म्हाका एक सांगा कोंकणी तो पतंग म्हणल्यार कसन कायटा कसन म्हणचे Later that same evening. तर जस्ट आता घरकड आयलो आणि म्हाका भायरचें काम जालें आतां म्हाका घरकड काम आसा घरकड ऑनलायन क्लास आसा आतां च्या करशे दवरला सो आतां च्या करया आम्मा भायर बसून एक्सरसायज करता ती गेले येताना ब्रेड दळलेले मला म्हाका भूक लागलेली करून तो च्या केला ब्रेड आनी बटर लायला आम्मा भाकरी खाता आसा तिका सकाळ डब्याक घालून दिलेले तर चलो आतां च्या आनी ब्रेड आनी बटर खाता आनी क्लासा बसता आनी डायरेक्ट 3 घंटे म्हणल्यार रात्री 8 घंट्याक हांव फ्री जातालो तर ती खातीर एक थोडे 3 घंटे खातीर हांव चिके पोट भरता ना जाल्यार म्हाका 3 घंटो बयस कशींच मागीर चलो च्या पिवया आनी ब्रेड बटर खावया गायज हांव हे व्हिडिओ पळयता आसा हे शबरीमले टेम्पलाचे म्हळ्यार ते आजी सबरीमल्यान तो मकर ज्योती दिसताले ते सबरीमले हिल्स आसता हांव एक फावटी असो टीव्हीन पळयला कसून करून पळय एक फावटी टीव्हीन तसो लायव्ह आशिल्ले ते एक गुड्डो आशिल्लो गुड्डार असनो एक असनो ज्योती असनो जळ्ळाले त्यावेळेस सांजवळची वेळ तूं तेन्ना म्हाका कळ्ळें ताचें नांव मकर ज्योती तर जस्ट आतां म्हगेलें क्लास जाल्लें आतां डिनराक करचें आसा आतां कसन करचें म्हाका कळनाशिल्लें तर म्हाका म्हगेलें कसन करचें अम्मा सांगता पानपोळ करी तर तिका ते पानपोळ खावचें आसा करून ताजे खातीर तिका पानपोळ करता सो तर हांगा आतां थोड्या वेळा खातीर असनो तांदूळ असनो तिंबत दवरता एक अर्द घंटे तिंबत दवरता ताजे मागीर हांव वाट्टून पानपोळ काडटा आनी तेजो म्हाका थंय चिक्के म्हळ्यार एडिटींग करचें बाकी आसा आतां पळयता ते हांव एडिटींग थोडे फार कंप्लीट करता मागीर ते तिंबतालो नाजाल्यार टायम वेस्ट जातालो सकाळ दाखोवन एडिटींग करनी हांव तो आतां पीठ वांटूचें आयला भितर किचनांत आनी हांव लायक करून भजन आयकता असो मा हां कसं आयकतोस तू हाँ वॉइस ऑफ GSB त्या पळयतास तू अच्छा चलो ती तिका काम करतास हांव हांगा बसून पीठ वाटिता आनी फटाफट पानपोळ काडता तो पीठ रेडी चलो आतां तो घालतास सुपर एक नंबर उदक घालून लायक करून पातळ करतात ताका तो गायज प्लॅन चेंज आम्मा सांगता पानपोळ नाका काय आतां हाजी भाकरी काडका गे कशी जाता पानपडाय जाता भाकरी जाता गोड कसं म्हणून कसं करता पानपोळ नाका भाकरी काडया हे चिके दाट आस न्हू हां भाकरी काडता बेस्ट म्हळ्यार पयर पानपोळ खाला वापस कसला खावपा चलो ठीक आसा हाजी भाकरी काडता लायक कर न्हू काडया आतां भाकरी सुपर तो प्लॅन चेंज आमगेला पीठ कसं सुपर जाला हांव चड पातळ करनी आतां भाकरी म्हणजे काडका खाता लायक कर न्हू चलो हांगा लायक करून कायल तापल्या चिके तापल्या की पळया खूब पावनी हें ताप्पन दिसता चल ठीक आसा ताप्पन जाल्यार प्रॉब्लेम ना म्हळ्यार लायक करून न्हू पातल्यो येत न्हू हे बघा सुपर भाकरी एक नंबर पानपोळ नाका कंटाळ येयला पयर खाला ना ताजी चिक्के ट्विस्ट दिवया ताजी खातीर हें केलां आतां चलो हाका तो लायक करून धांगता आनी चिक्की गॅस होड करता म्हळ्यार चिक्की सान अशें आनी आम्ही लायक करून भजन आयकतच बसून भाकरी रेडी एक नंबर तांगा प्लेटांत घाला नंचे वड्डू खावचे एक नंबर लागता तर हे चिक्की सान करता म्हळ्यार दुसरी घाली येत ना मागीर चलो अम्मा एक वचून दिता हांव घे अम्मा एक खा गरम गरम वा सॉलिड भजन आयकुच्या बसल्या अम्मा कशी जाला लागला मारलाय जाला बद्दाची वय रे चलो तिका लायक जाला म्हळ्यार म्हाकाय लायक जाताले चलो दुसरी घाला हांगा आमी काडची असेल पानपोळ
आणि कळलं भाकरी क्या बात आहे सॉलिड अम्मा लायक दिला तिका लायक दिला म्हणून म्हाका लायक जाता भाकरी असना आता नॉनच्या वेळेत खाता ती ना जाल्यार चिकन रंदय फिश रंदय ಒಟ್ಟು एक नंबर ताजी एक विंगड मजा ना बट आज खावच्या जाय ना पळोवया काल फाल्यां ना जाल्यार पर आमी करया कसं ना घंटे जाल्ले आतां सवाय एक आतां जस्ट एडिटींग जाल्लें आनी हांव आतां फाल्यां थर्सडे असो आनी मस्त हॅक्टिकय असो आनी हांव आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पर जेन्ना आमकां व्हिडिओ पसंद आले प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज गुड नाईट टेक केअर अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर